बुधवारा सकाळी सांताक्रूज फोर पिलराकडून उदकांत उफेल्ले अवस्थेक एका अनवळख्या दादल्याची कूड सापडली। सकाळी कांय लोक नुस्तें गरयतना तांकां कूड उदकांत उफेल्ले अवस्थेत दिसली। थळाव्यांनी रोखडेच पुलिसांक कळीत केले उपरांत तांणी घडणूक थळार धांव घेवन ती कूड उदकांतल्यान भायर काडली। हे कुडीची अजून मेरेन वळख पटूंक ना। पुलिसांनी सध्या ती कूड फुडल्या तपासा खातीर जीएमसीत धाडल्या। आम्ही सध्या सांताक्रूज 4 पिलर जय मानस म्हणटा आनी थंयसर जायते लोक हांगासर येवन म्हणजे ह्या मानसेसर येवन गरोवपाक सुद्दां येतात। जाल्यार आयज अशी एक घटना घडल्या ती म्हणल्यार सकाळी थोडे जे हांगासर गरयताले तांकां एक बॉडी हांगासर म्हणजे फ्लोट जाताना दिश्टी पडली। तांच्यांनी स्थानीक तांचे जे पुलीस आसा तांकां म्हणजे पुलीस स्टेशनार तांच्यांनी कळीत केले। ताजे उपरांत हांगासर पुलीस आयले आनी जेन्ना पुलिसांनी हांगासर हे केले तेन्ना तांच्यांनी सोमते फायर एंड सर्वीस तांकां डिपार्टमेंटान कळयले। तांच्यांनी हांगासर येवन ताजी जी बॉडी जी आसा ती काडलेली आसा आनी जर ती बॉडी पळयत जाल्यार ती नेपाळीची बॉडी अशी दिश्टी पडटा, पूण आजून कांयच आयडेंटिफाय जाल्लेलें ना। आनी ती जी बॉडी आसा ती म्हाका दिसता की 40साकून वयर त्या म्हणजे मनशाची वय आसतले। जाल्यार सांताक्रूज 4 पिलरा कडेन ही बॉडी मेळ्ळे आजून म्हणजे तो कोण खंयसरलो म्हणजे खंयसून येयल्लो कांयच ताचें कळीत जाल्लेलें ना। कारण म्हटल्यार आजून पुलिसांनी कांयच म्हायती दिवंक ना आनी म्हायती इतलीच दिल्या की ताका आतां म्हणजे जीएमसी हांगासर म्हणजे पोस्टमॉर्टमा खातीर हे करपाक धाडटले। जाल्यार फुडली जी अपडेट आसतली ती सुद्दां आमी तुमच्या मुखार घेवन येतली। तुम्ही पळयत रावात गोमंतक।